बजट की हर एक अनाउंसमेंट किस तरह से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए वो देखनी चाहिए। समय मर्यादा थारावन बजेट चालीक लावपाचेर सरकाराचो फोकस। दर म्हयन्याक पहिल्या सोमारा मुख्यमंत्री अंदूच्या बजेटाच्यो स्किमी धरून हेर गजालींचो नियाळ घेतलो। निमाण्या सोमारा मुख्य सचिव रिव्ह्यू घेतलो। सगळ्या खात्यांच्या सचिवाबरोबर सकाळी बसका घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्री प्रुडंटाकडेन उलयलो। दर म्हयन्याक पहिल्या मंडे त्यांचो रिव्ह्यू घेतलो आणि दर महिन्याच्या शेवटच्या मंडे सेक्रेटरी त्यांचो रिव्ह्यू CS त्यांचो रिव्ह्यू घेतलो, जेणे करून एव्हरी मंथ आमकां बजेटाचो स्टेटस खंय पर्यंत पावल्या, कितले पर्यंत पावल्या, सगळे म्हणजे नॉट इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द बजेट म्हणटा आसतना नॉट ओन्ली द बजेटरी स्किम्स जाल्यार बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा पयली ह्यो आमच्या लक्षांत येतल्यो आणि ताकाच लागून ही फावटी स्ट्रिक्टली बजेट इम्प्लिमेंटेशन इन म्हणजे फायनान्शियल पार्ट आणि रिफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव्हली कशे फुडें वचपाचे हे आमी ठरयलां। सरकारान फाटल्या वर्सा वेगवेगळ्यो स्किमी चालीक लायल्यात। फाटल्या वर्सा येणावळ 30% वाडल्या। येणावळ खात्यान 600 कोटींची मोख दवरिल्ली 900 कोटी जोडले। GST 25% वाडला। फाटले फावटीचे रेव्हेन्यू टार्गेट जी आसा पळय न्ही ही 30% म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इन द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट 600 कोटी आशिल्ले 900 कोटी रुपया आयले। GSTन 800 कोटी आशिल्ले आमी 1000 कोटीचेर पावले। तो सेम टार्गेट हे फावटी तांकां 25% 35% कशे वाडटले। फॉर एक्झाम्पल म्हणून सांगता PWDत आमी 40% लोकांक ऑफ म्हणजे फ्री ऑफ कॉस्ट उदक दिता, तरी सुद्दां रेव्हेन्यू आमी 40 कोटीन आनीक वाडयलो। 165 कोटींतल्यान 215 कोटीचेर आमी पावले। हो सेम टार्गेट तांकां रेव्हेन्यूच्या बाबतींतूय दिल्लो आसा, रेव्हेन्यू कलेक्शन करपाक। लास्ट टाइम भशेन चड लोन कमी लोन जातले, ऑफकोर्स ताज्या पेक्षा कमी जातले ओनूचे लोन जे आसा, म्हाका खात्री आसा। मुख्यमंत्री म्हणटा फाटल्या वर्सा रीण मर्यादीत दवरूंक सरकाराक येस आयले। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी चेतन गवस।